बहुजन समाजाक जाय तसले रिप्रेझेंटेशन ह्या गव्हर्मेंटाक मेळना. ह्या गव्हर्मेंटाची सगळ्यो वेगळे जर कंपोजिशन जर पळयलें, नवीन बोर्ड्स जातात, नवीन कॉर्पोरेशन जातात, वेगळे बॉडीज जातात. ह्या सगळे जर बॉडींनी पळयलें जाल्यार जें रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय आशिल्लें हक्कान, जेका आमी सोशल इंजिनियरींग म्हणटात, तेजेर दुर्लक्ष केलें वयता आनी हें जाणून बुजून केलें वयता. हें बीजेपीच्या खुबशे कार्यकर्ते आनी लिडर्स हांणी म्हाजे कडेन एक्सप्रेस केल्लें आसा. आयज सिद्धार्थ जो आसा, हांव तेजें अभिनंदन करतां, कारण आयज 2 कॉर्पोरेशन तेजे कडेन आसा. म्हाका दिसता आमदार आसा, आमदारां कडेन 2 कॉर्पोरेशन ना, आनी जो आमदार ना ताजे कडेन 2 कॉर्पोरेशन्स. आनी अशे बाकीचे अशे कितलेशेच बरे लिडर्स आसात तितूंत भितर बहुजन समाजाचे, जेंकां सारके सायडीन काडून उडयल्ले आसात. तांचे वर्कर आसात, इवन फक्त कॉर्पोरेशन आनी गव्हर्मेंट बॉडीज भरता आसतना जावं तांचे मंत्रिमंडळ हे आसतना हांचे प्रती ना. इवन ते म्हणटात जॉब्स जे म्हणटा खूब फावटी मॅरिट्सांचेर म्हणटात, थंय सुद्दां तांचें खच्चीकरण जाता अशें तांकां दिसता. कारण जे सामके लोवर लेवलाचे पिवन्स, कॉन्स्टेबल ह्या लेवलाचे आसा, तेच जॉब्सांचे कडेन तांकां भेदभाव जाता अशें तांची म्हणणें आसा. सी, दिस गव्हर्मेंट is somehow we see that they are anti-minority. That was established long back. Although they had majority of minority MLAs, because these MLAs only saved them the last time. जेन्ना MGPचे कमी जाले आनी MGPचो स्पेस जो BJPन ऑक्युपाय केलो हो बेसिकली बहुजन समाजा खातीर. सो बहुजन समाजाच्या स्ट्रेंथाचेर BJP बिल्ड जाली. पूण आयज तांकां दिसता की गेल्या त्या विधानसभेक बहुजन समाजा खातीर आमची सिटां कमी जाली. So, म्हाका दिसलो they are in the revenge mode. So, who are they favoring? They are favoring anybody who is not Bahujan Samaj and who is not minority. No, you named Siddharth Kulkarkar as one of the beneficiaries. So, are they beneficiaries? No, I congratulated him because without being MLA, he is holding 2 corporations. Is the government favoring God Saraswat Brahmins? I don't name. I just said they are anti-Bahujan and anti-minority.